I'll dream until I make it real. हॅलो फ्रेंड्स, कशी आहे तुम सगळी? इथे आता आमगे ब्रेकफास्ट बी जालो आणि आयज लंच टायम हांवें चिंतला 3:30 करपा ओके. आनी मुगे ऑलरेडी रेसिपी यूट्यूब चॅनल आहा, कोणाकूय चोयपा जाय जाल्यार चोयाय वचून ओके. आनी आयज न्हू म्हाका लास्ट टायम न्हू कोण सांगलोलें तुगे सासमाय जिंजर गार्लीक पेस्ट केश कोन कोत्ता काय म्हूण. सो आयज हांवें म्हगे सासमायक सांगला ती रेसिपी तांकां दाखोय म्हूण, तूं केश कोन कोत्ती तें घालतलें आनी चोय आनी कितें हाडटा कितें ती कोत्ता जाल्यार ओके. आनी मागीर मेळटा. सो आतां आमगे निरपोणोस आनी न्हू एक सा मोठे निरपोणोस जाला वयर आहा तो काडूंक जाय. मागीर तुमकां दाखयता हां, काडले म्हणटरी दाखयता. केन्ना जायना आहलो आमगे इतलो मोठे निरपोणोस. पयलीं न्हू आमी न्हांवता चोय तें उदक वयतालें ते निरपोणसा मुडां वयतालें आनी तें निरपोणोस जायना आहलो आमगेलें. आतां आमी भितर गिजर घायला सो आतां आमकां कितें जालां तें उदक वचना, निरपोणसा मुडां वचना. सो तो आतां बरो जाला जालें निरपोणोस. पूण जोडटाय बीन उरलें जाल्यार बरें म्हणपाचें, कित्याक आतां एक जाल तो मातशें मोठो जाला निरपोणोस आनी हाय सद्या. पूण तें काडून बरें त्रास जाताय. चोय निरपोणोस बरो वयर आहा, चूड उंच आहा. चोय कितलो उंच आहा तो चोय आमगे निरपोणोस. व्हडलो रूख जाला ओके. मागीर दाखयता तुमकां. हे चोय ही न्हू मोगरीं बारीक ती धोड मोगरी म्हणटाय दिसता तांकां, म्हाका खबर ना. हिंग आमगे घरा सायडीन न्हू भरपूर जाताय आनी हांव कितें कोत्ता वर्सान वर्स ती काडटा अशें करून गुंतून हांव अशें करून हिंग घालता ऑलतरी बी अशें करून माड करून घालता. आनी ती न्हू अशें करून पयलीं खंय थिंग घर आहलोलें अशें करून आतां तें मोडोन गेलां. सो तेणें रोयलो न्हू ती आजून तेजी हें उरली थिंगा अशें करून हे दिसान ती जाताय चोय. ती मागीर अशें करून काल पावस पडलो न्हू तेजी ती रोखडी अशें करून हें जायलेलें, बरी हें जायलेलें सामकें पालेलें. थंयसा भरपूर एक कांसबो मेळटोली काडली जाल्यार, फाल्यां काडटो ती हांव. आनी हो चोय तो मागीर निरपोणोस काडलो तो सामको फस्ट टायम. इतलो मोठो न्हू फस्ट टायम जाला ह्या वर्सा, पयलो निरपोणोस तो. आनी हांव काजार जाल्यार फस्ट टायम चोयला इतलो मोठो. ही मुगो बाय पेस्ट करपा आलं लसणूची. ही लसूण घेयल्या आनी आलं इल्लें मायज आहा हांव लसणू कोच्याक बरें इतलें मायज आहा. आनी हें एक हाफ स्पून हांवें मीठ घेयलां, 2 स्पून हांवें आमसाणी उदक हें आनी 3 स्पूनां तेल घेयलां. आतां तें हांव मिक्सरान घालता. आलं लसणा पेस्ट हांवें दाखयलो न्हू हिचो जाली हां कोण. आनी तुम इद्रां बी घाले मागीर तुम दवऱ्या फ्रिजीन मगे जाल ती कोण. हेचे मागीर न्हू इवनींग टायमार हांव हेचे भांगरा शॉपार गेल्लीं. मागीर सांगतो तुमकां आनी दाखयतलें कितें केलें तें ओके. थोड्या दिसान दाखयतलें आनी कोणें गिफ्ट केलो तो ओके. तेच्या हांव कांकणा शॉपार येयला आतां. थिंगसान न्हू हांव कांकणां घालपाक गेल्लें कितले दिसांनी 2 वर्सांनी कांकणां घायलें आनी म्हाका जायी आहलो ती घालपाक. म्हगे भयणीन न्हू धाकटी भयणीन तेसली घायलीं कांकणां आनी हांव चिंतून आहलोलें हांवूय घालता, म्हाका लायक जालो ती तेणें घायली ती. हॅलो फ्रेंड्स, इथे बाजारांतल्यान कांकणां घायलीं आनी मामी तीं गेलीं चोय कांकणां. म्हाका सांगा या केश दिसताय ती. हांवें 2 वर्सान घायलीं कांकणां. म्हाका एक्चुली न्हू एक पूण बेजार येता, आवाज बी येता म्हूण संवय ना. आतां म्हाका घालूं जाय ओके. आनी म्हाका सांगा केश दिसता ती आनी मागीर मेळटा. मागीर इवनींग टायमार थिंग मामी थिंगसान हांव रोखडें भायर सरलें आनी मागीर बाबा बेलपुरी तेगे सा फेवरेट
शेवपुरी ते गेली आनी मागीर रोखडी येयली आमी मामी थिंगान चड वगत रावोनाय रोखडो टायम जालो म्हूण येयली भायर सरली आतां आमगे येयली शेवपुरी घेयल्या बाबा आनी आतां वयता घरा कडेन आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके इचूय पावलें घरा कडेन आनी हे दिसा मातशें पुतून बाजराकूय वचूंक पडटा म्हाका सांगतलें मुखार सांगतलें कितें सेलेब्रेशन आहा ओके थोड्या मातशें कळटलें कितें तें आनी हांव सांगता तुमकां ओके आनी आयज कांय केलें ना व्हडलेंशें मुगे यूट्यूब हितून विडियो मातशें कितें केलें तें खूंय गेलो तितलें घायलां जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला आनी नेक्स्ट न्हू आमगे सासमाईन क्रॉकेट्स केलें ओके तेजी रेसिपी हांव घालतलें आनी चोयता फाल्यां कितें अशें करून रेसिपी आहा जाल्यार चोयता आनी तीय घालतलें आनी इतलें आय होप तुमकां मुगे विडियो लायक जाता म्हूण ओके आनी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग टील देन बाय